वास्को बोगदा वाठारांत शेनवारा राती पालसण कोसळिल्ल्यान एका बायलेक बरोच मार लागला. तिका बांबोळी मेडिकलात घाल्या. बोगदा गणपती देवळा लागसार ही घडणूक घडली. दिसभर पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून पालसण सकयल आशिल्ल्या घरार पडून हो अपघात जालो. दिसभर पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून शेनवारा राती वास्को बोगदा वाठारांत पालसण कोसळून एक बायल गंभीर जखमी जाली. मातयेत पुरिल्ल्या बायलेक थळाव्या लोकांनी भायर काडून जीएमसीत धाडली. रातचे 8:30 सुमार पावस पडटालो न्हू काल चड, तर रातचे 8:30 सुमार लँडस्लायड जालें आनी कोसळून सगळें ते घरार पडलां. आनी तिका आमची सोयरी एक नेटी डिसोजा म्हणून ती इंजर्ड जाल्या. ती काल इतली भेणाभर मातयेन बुडोवन आसली. ती मागीर लोकलांनी काडली तिका. आमच्या हिंगासून 108 फोन मारलेलो. 108 एम्बुलन्स पावपाक लेट जालो आनी मागीर तेणी फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो. फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो तेन्ना कॉल दिले म्हणटकूच ते टर्नआउट करपाक भायर सोदताले खंय. परत आमचे ते एकल्यान फोन मारलो हिंगा लोकलान कॅज्युअलिटी काडल्या तुमी येवपाक गरज ना म्हणून ते येवंक नाय रातचे. ते आतां येयले सकाळचें काम करपाक. राती म्हाका 8:30 कॉल आयिल्ले की हांगा बोगद्यार गणपती देवळा कडेन लँडस्लायड जाल्या म्हणटा. हांवें कॉल बी स्लिप बी बरयली. मागीर म्हाज्या कंट्रोलांतल्यान म्हाका मेसेज आयलो की ती कॅज्युअलिटी आसली ती काडली, तुमी आनी वचपाची गरज ना म्हणून राती आयलो ना. आतां सकाळीं परत पिटरान फोन केलो. आतां हांव आयलो हें क्लियर करपाक. वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. फिफा वर्ल्ड कपांत ब्राझील निमणे चवथे सुवातेर पडले. तिसऱ्या सुवातीक राती जाल्ल्या प्ले ऑफ मॅचीत नेदरलँडाकडच्यान ब्राझीलान 3 गोल खाल्ले. एकूय मारूंक पावले ना. जर्मनीकडच्यान यथेश्ट मार खाल्ले उपरांत दुख्ख थोडे तरी उणें करपाचो चान्स ब्राझीलाक आशिल्लो. नेमार नाशिल्ल्यान गर्भगळीत जावन जर्मनीकडच्यान 7-1 मार खाल्ल्या ब्राझीलाचेर पडिल्ले जर्मनीचे वागरे निमणे मेरेन देंवले ना. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.